आयकॉनिक बीच म्हणटाय पयलीं सद्याक आनी आयकॉनिक बीचीक हो प्रोजेक्ट येयला सेवेरेज डिपार्टमेंटाचो. आतां तो एकलो कोण तेंचो कंपनीचो ते म्हणटाय आमची प्रॉब्लेम न्हू पंपींग स्टेशनां आहा तेंची प्रॉब्लेम. हे कोणाचें प्रॉब्लेम म्हणटा तें म्हाका लागना. आमकां लागता कोलवा बीच ही घाण नाक म्हणून. हेच्या पयलोय हांवें व्हिडियो केलो आहा हे ओवरफ्लोवींग जाता चंबर. हे चंबर आतां सगल्याकूच जाता म्हण तूं. पूण आमचे अशें आयकॉनीक बीच कितें जालें जाल्यार ट्युरिस्ट अशें वयतले. ट्युरिस्ट हे घाणी रावतले नाका धरून भोंवतले. नाका धरून भोंवपाचें म्हाका नाका. लोकांचे लोक कितें म्हणटले इज अ पार्ट ऑफ हें म्हणून डेव्हलपमेंट असलें नाका. असली घाण नाका रस्त्यांचेर. हिंगा आतां हो रोड मेन रोडान लोक वयताय हिंगा चलून. हिंग पात्र नाका दोत्ताय. म्हणटकीर कोण कंट्रोल करपाचें. हो फेलियर सेवेरेज प्रोजेक्ट हो फेलियर प्रोजेक्ट. आनी भोव करून आमकां कोलवा बीचीक नाका आसलो. पूण हो आतां जो चंबर फुटोन घाणी उदक भायर सरता हितून प्रोजेक्ट असो कांय ना लायक तो चॉकअप जावन बी मे बी चॉकअप जालां जाल्यार कोण एक्शन घेवपाचें. आमी येवपाचें कंप्लेन करपाक हिंगा. ते कोण रिस्पॉन्सिबल आहाय तेमी येवन हिंगा एक्शन घेवपाचें बंद करपाक जाय तें. ही घाण रस्त्यार वयता ती इतलें चोय मरे काड्या सगळें भायर सरलो न्हू. कोण कितें तरी घाताय तांकां पयलीं सद्या प्रॉपर गायडलायन्स ना. जेन्ना तूं कनेक्शन दिता कोणाक थिंगा गायडलायन्स बोर्ड आसपा जाय. एक गायडलायन्स आसपा जाय तेजेर कितें तितून घालपाचें हितून सेवेरेजांक हितून. सो आतां कितें ना घालपाचें हें सगळें बरोवन दवरपा जाय. एक तो ते एक इलेक्ट्रिकल कितें आहा पॅनल आहा थिंगा पॅनलाचेर बरयलो आसता नॉट टू टच आनी कितें सगळें आसत थिंगा. ओके आतां हो जो चंबर आहा हो बाथरूम आनी टॉयलेटीचो ओके सगळो बाथरूम टॉयलेट आनी हॉटेलांचो सगळ्यांचो. हय. सो आतां तूं म्हणटा गायडलायन्स बीन बरोवपाक जाय थंय. बरोवपा जाय. एवरी हावस वेन दे आर गिवींग कनेक्शन दे मस्ट गिव दम गायडलायन्स. तुमगेर बरयता तशें. आमगेर सद्या थिंगा स्टार्ट जावना. ओके आनी तो म्हाका सायबा जावपाक नाकाय. ओके आमी बरें आहाय देवा कृपेन. कित्याक असलें वास आमी घरांत म्हज्या देरांतल्यान वयतात गेल्लो आहा. पूण हेच्या फुडें आतां जालें जाल्यार आमी घर सोडून बसपाक पडटलें. असली परिस्थिती. आनी हें कोलवा असली घाण जालोली म्हाका नाका. हाच्या पयलीं सांगलां ही कोलवा ट्युरिजम काबार करपाचें प्रोजेक्ट येयला हो रायट ऑन द बीच. आतां हांव आहा तो लोंगिन्याच्या लेफ्ट हँड सायडीक आहा. इज द रोड नियर टू लोंगिनस बीच. आनी वास सगळो आतां लोंगिनस जाल्यार ट्युरिस्ट एक वयता गॅस्टां वयता. हांव नोना ती गॅस्टींग बसून रावतलीं जाल्यार ह्या वासाचेर. इट्स अप टू लोंगिनस अप टू गव्हर्मेंट.